सुरवाते गायन गावया. तुझें कुटुंब एकठांय जाता A36. बाप्पा आमचो तूं मोखोरताय, आमचे मोदेचे चूक दाठाय. ओ मोख ओळखून तीन वाजता खो, आपलेच जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास बोगूत सारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबात विश्वास बोगूत सारता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमचे पात्रोनी कांदे सायबिणीच्या नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयचे दिसा हे मिसाची भेट भेटयता आमचे कॉफ्रार भाव. ह्या दर एका वांगड्याचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. तेच बरोबर ह्या मिसा भेटेन मागुया जायतीं आमच्या ह्या गांवांतलीं भाव भयणां सोंपून गेल्यांत ह्याच म्हयन्यान. तांकां सगल्यांक स्वर्गीचें सूख फावो करूंक आनी त्याच बरोबर जे कोवीड पिडेंत ही कोश्टवता तांकां देवाची भलायकी फावो जावंक आनी त्याच बरोबर आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतलें निवारूंक देवा लागीं ह्या मिसा भेटेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. आमचे खातीर मरून पुनो जिवन जाला ती आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान कुटुंब पवित्रपणाच्या आनी एकचाराच्या गांठीन सांबाळटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान शिसांचो एकवट थिरायता आनी पवित्र सोबा एकचाराच्या आनी पवित्रपणाच्या गांठीन सांबाळटा. मारिया जुजे आनी जेजू दोर एका कुटुंबाची बुनयाद, कित्याक हो कुटुंब पवित्र. दोर एक कुटुंब पवित्रपणान वाडटलो जाल्यार कुटुंब सांगातान मागण्याक बसूंक जाय आनी जो कुटुंब सांगातान मागणें करता तो कुटुंब एकचारान एकवटान वाडटा. मारिया दोर एका कुटुंबाची आवय कोशी तिचे लागीं मागुया की आमचें कुटुंब मोगाचें, बोगसण्याचें, एकचाराचें, हुस्क्यान भरलेलें आनी खुशालकायेन जियेल्लें जावं. हीच कृपा दोर एका कुटुंबाक फावो जावंक ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. आनी आमी अशोक्त मनशां आमच्यो अशोकताय ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया आनी ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आमी वांटो घेवया. पयलें प्रतिगान. सुभागी तूं आंकवार मारये, सगळ्या वस्तूंच्या रुचनाराक तुज्या कुसव्यांत तुवें सांबाळ्ळय. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उदेतीन तावन वस्तून ते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची मोहिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर नदर मारता. खालत्यांक तो धुळेंतलो उबारता, दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुंवरां मोदें ताका बसयता. वाचले बायलेक भुरग्यां बाळांची आवय करून आपल्या घरांत दादोशी करता. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां आनी आदयांत सदां सदां काल आमेन. प्रतिगान. सुभागी तूं आंकवार मारये,
सगळ्या वस्तूंच्या रोजनाराक तुझ्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. दुसरें प्रोदिगन. जाणें जाणें तुका रोचली ताका तुवें सोन दिलोय, तोरी सासनाक तूं आंकवार. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसाल्या, सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. तुज्या दारवट्यांचे आडांबे ताणें गोठ केल्यात, आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदयो केल्यात. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय, आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता, सुडसुडीत ताचो सोप परगट जाता. धव्या कापसा वरी तो हिम धाडटा, गोबरा सारको कोरव्यांचो तो पावस घालता. चूर केल्ल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिंवरायता. ताच्या हिवान उदकां जातात निबोर बरोफ, पूण ताच्या एकाच उतराक बरोफ वेता तेवून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकांच्यो व्हांवतात चोरी. जाकोबा आपल्या उतर कोळीत कोत्ता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रोतिगन. जाणें तुका रोचली ताका तुवें सोन दिलोय, तोरी सासनांक तूं आंकवार. तिसरें प्रोतिगन. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देंवलो आशिर्वाद तुजेर. दुवे आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजें उदेशी भोगूंक मेळ्ळें. पान 494. स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक, आमच्या देवाक, दिनवास सासनाक, जेजू सोवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुबांपणान दिवून आयली, देखून ताका सासनाक दिनवास. पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार आमी सदां आसची म्हणून ताणें संवसार रोजचे आदी आमकां जेजू सोवें विचून काडलें, देखून ताका सासनाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हणून आदीं फुडेंच ताणें मोगान ताराव घेतलो, देखून ताका सासनाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापार आमकां फावो केली. ताची मोहिमा आमी किर्तूंक दोयेन ताणें आमकां अशें केलें, देखून ताका सासनाक दिनवास. जेजू सोवें ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली, आमची पातकां बोगसून सोडली. कितली वर्ती देव प्रिती, कितली गिरेस्त ताची कृपा, देखून ताका सासनाक दिनवास. ताचे बुदीक थाव ना शीम ना, सुबापोडान आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली. अशी आपली गुपीत येवजण ताणें आमकां उक्ती केली, देखून ताका सासनाक दिनवास. मोनांतलो गूट उक्तो केलो रचने खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोवें बोलेपणान थारायलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोवन दिली, देखून ताका सासनाक दिनवास. वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्याकार स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितलें सुपूर्णायन एकठांय करूंक हीच ताची सासनीक येवजण, देखून ताका सासनाक दिनवास. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रोतिगान. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देंवलो आशिर्वाद तुजेर. दुवे आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें.
प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयाच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारे ताचे माये उदेशी शासनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता वरवीं तो खरो देव तुझे आनी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंतियोकेचे ओगले उणें अख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोवन पळोवन सुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलूस हांगतलो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हळें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या, कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फॉर्मायलां. प्रिथुमेच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्राचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जाले आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोली आसलीं तितल्यांनी भावार दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुलयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुडेवांचेर आड आपल्या पांयाचो धुल्लो फाफडून इकोनियाक गेले. पूण शिस्त खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. शेकानशेक प्रिथुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. आनी एकदां म्हणुया, शेकानशेक प्रिथुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत तांणी केली ओचोरियां. उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक प्रिथुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुलये थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकानशेक प्रिथुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रिथुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रिथुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा पोरमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा 5 उत्सवाक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सोदाचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली. आनी उत्सवाचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगाती बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकताल्या समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जाबाबाचें मोट्टें अजाप दिसलें. ताका तुय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोतीं उचके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलो. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजरेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयचे दिसा विशय विचून काडला मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान कुटुंब पवित्रपणाच्या आनी एकवाडाच्या गाठीन सांबाळटा. बाबा भयणांनो, आयज मायाची 1 तारीख आनी आयच्या दिसा बागयोन झुजे हाचो आमी उगडास कोत्ता. बागयोन झुजे वावराडी आनी बागयोन झुजेचो उगडास करून आनी आयचे दिसा आमी सायबीण मायची उगडास कोत्ता. कित्याक सायबीण मायची आमी नोवेनां कोत्ता. दोगांय एका कुटुंबाची पवित्र कुटुंबाचे खांबे. जेजू सांगता ती एक पवित्र कुटुंब घडटात. आनी आयचो खेरीत दीस आयच्या ह्या विशयाक एक खेरीत म्हत्वाचो. बाबा भयणांनो, म्हजे लागीं म्हज्या टेबलाचेर बागयोन झुजे न्हिदला ताची इमाज आसा. आनी तेच बरोबर म्हजे लागीं आनी एक इमाज आसा, सायबीण माय न्हिदल्या. बाबा भयणांनो, दोनूय इमाजी घेवन आयचो नियाळ आमी मुखार व्हरुया. बागयोन झुजे न्हिदला उगडास. बागयोन झुजे न्हिदला खेरीत भाशेन तो उगडास जेन्ना पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा, जेन्ना देवदूत ताका येवन स्वप्नान सांगता, जेजूक आनी आवय गे आनी इजिप्तान पळून वच. एके भाशेन जो मनीस देवाच्या आसण्यान न्हिदता, देवाच्या आसण्यान आपणाचें सगळें जिवीत ओतता, देवाच्याच आसण्यान आख्खें जिवीत समजून घेता, तो मनीस देवाची येवजण त्या मनशा वरवीं फावो जाता. बाबा भयणांनो, सायबीण मायचें चित्र म्हजे लागीं आसा. सायबीण माय न्हिदल्या आनी बागयोन झुजे बाळका जेजूक आपणाच्या हातान घेवन आसा. दाखयता जबाबदारी आवय बापायची. आमी जायते पावटी पळयता सायबीण मांयक भुरग्या जेजूक आपणाचे ओटयेन घेवन आसा.
पूण ह्या पिक्चरान बागयोन जुजे भुरग्या जेजूक आपणाच्या हातान घेवन आसा आनी सायबीण माय दितल्या दाखयता आवय बापायची जबाबदारी एका कुटुंबांत बाबा भयणांनो हे दोनूय इमाची घेवन आयचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया कित्याक एक कुटुंब तर पवित्रपणान वाडटलो जाल्यार बागयोन झुजे भाशेन आमी आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान रेस्ट करची गरज आसा देवाच्या हातांत आमी विसव घेवची आसा म्हणजे पवित्रपणान वाडची गरज आसा आनी त्याच बरोबर हे दुसऱ्या पिक्चरा भाशेन आमी सांगातान एकवटान घोव बायलेचो एकवट एकदम गरजेचो जाचे वरवीं कुटुंब एकचारान एकवटान जिवंक पावता आनी हो पवित्र कुटुंब आमच्या दर एका कुटुंबाक एक देख आयचो विशय हे दोनूय मुद्दे आमकां उगडास कोत्ता पवित्रपण कुटुंबान एकवट कुटुंबान आनी आयच्या ह्या वाचपान तर आमी नदर मारली जाल्यार आयज खेरीत भाशेन सायबीण माय जुजे जेजूक घेवन जेरुसलेमाक वेता आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता वर्सान वरोस ती वेताली म्हणून वर्सान वरोस ती वेताली म्हणून आनी बाबा भयणांनो हांगासर ही घोडणी धरून दाखयता की तांकां आपणाच्या पुताक आनी आपणाचो कुटुंबूय पवित्रपणान वाडची खुशी आसा आनी ह्याच पासत सांगातान ती वेतान एक एकली वचनान सांगातान वेतात मारिया जुजे जेजू सांगातान वेतात जेरुसल्याक देवा भोंवतणी देव मंदिरान देवाक भोसूंक बाबा भयणांनो दोन वस्तू हांगासर आसात पयले सुवातेर सांगातान मारिया जुजे जेजूक घेवन वेतात आवय बापूय कशी आपणाचो कायदो भुरग्या सोवे पवित्रपणान वाडूंक आनी दुसरे सुवातेर भुरगो आपणाची जबाबदारी घेता आपुणूय पवित्रपणान वाडूंक आनी ह्याच पासत तो तांचे सांगाता वेता आनी आयज आमच्या कुटुंबान तर नदर मारली जाल्यार ह्यो दोनूय वस्तू एकदम गरजेच्यो पवित्रपणान वाडूंक पयले सुवातेर आवय बापूय कशी आमचो हुस्को जावंक जावो आमची भुरगीं आनी आमचो कुटुंब पवित्रपणान वाडूंक आनी ह्याच पासत आमच्या कुटुंबान मागणें एकदम गरजेचें बाबा भयणांनो हांवें पळयल्यात कुटुंबांक कितली लेट ह्यो आपणाची भुरगीं गोडे ती जाणान वावराक गेल्यान गोडे ती जाणान मातशी खेळूंक गेल्यान पूण सगळी सांगातान एकवटान शेवटाक 12 पासून जावं ती आवय सगल्यांक एकठांय करून तेरसाचे मागणें केन्नाच चुकयना हें की म्हणटात कुटुंबाचें पवित्रपण सांगातान एक आवय कशी एक बापूय कसो जबाबदारी घेता कुटुंबान मागणें आसूंक आनी जी कोण कुटुंबान मागणें सांगातान कोट्टात तांचो कुटुंब एकवटाचो उरता आनी ह्याच पासत कुटुंबान मागणें एकदम गरजेचें दुसरे सुवातेर जायते फावटी जेजूची देख घेवया जेजू आपुणूय जबाबदारी घेता आपणाच्या आवय बापाय सांगाता वचूंक मागणें करची कुटुंबाची जायती इच्छा आसता जायत्यो आवय बापूय रोडटात मागणें करिना फादर आपणाचो पूत मागण्यांक येवंकूच सोदिना फकत टीव्हीर आसता फकत ते मोबायलान बोल्ला फकत हांगातूय वेता पूण टेस्ट म्हणटकूच वेगळीच कसली हें येता ती म्हाका समजना बाबा भयणांनो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो तरणाट्यांनो गरज आसा ह्या आवय बापूय जी आमकां तत्वां मुल्यां कुटुंबान मागणें सांगता त्या मागण्यांत आमी हाजीर जावंक आनी जेन्ना मागण्यांत आमी हाजीर जातल्या जेजू भाशेन ही आमची जबाबदारी कुटुंबाचो आमी पाळटल्या आयज घडये आमकां सगळें सोंपेपणां मेळटात म्हणून आमकां कांय समजोचें ना कित्याक आवय बापूय मागण्यांत तीर रावून जायते कोस त्रास काडून आमकां सगळ्यो वस्तू फावो कोत्तात आनी ह्याच पासत आमकां मागण्याचें वर्तेपण कळना आनी ह्याच पासत गरज आसा मागण्याचें वर्तेपण ओळखून घेवन फाल्यां हांव आनी तूं फाल्यां तुमी घडये आवय बापूय जावंक पावतल्यात आनी असल्या वेळार खेरीत भाशेन तुमकां भुरग्यांक मागण्यांत जोडूंक आनी मागण्याचें वर्तेपण शिकोवंक गरजेचें कित्याक मागणें जो कुटुंब कोत्ता एकवटान उत्ता आनी हो एकवट कुटुंबान एकदम गरजेचो ह्याच पासत दोगांयची जबाबदारी
आवय बापायची आनी भुरग्याची सांगातान गरजेची. दुसरे सुवातेर हांगासर आमी पळयता आवय बापूय जेन्ना भुरगो जेजू परत येवपाची आसतात, आपणाच्या गांव घराविची आसात, तेन्ना भुरगो जेजू सांडटा तेन्ना ती थंयसर आपणाच्या इश्टां बरोबर सोदतात. एकसुरी सोदिनात, सांगातान सोदतात आनी सांगातान सोदून पयली ती आपणाच्या इश्टां भोंवतणी ताचे बरोबर आसतलो म्हूण समजतात. दुसरी ती सोदूंक वेतात आनी शेवटाक ती देव मंदिरान वेतात. जायत्यो वस्तू भावा भयणांनो हांगासर लिपलेले आसात. पयले सुवातेर आवय बापूय भुरगो जेजू सांडला ते आतां एकवटान सांगातान सोदूंक वेतात. बाबा भयणांनो, आमच्या कुटुंबान जायते वयर सकयल जाता, कुटुंबान जायते आमच्या जिवितांत कितें कितें येता आनी असल्या वेळार आमी एकसुरी जेन्ना जाता तेन्ना कांय सोल्युशन मेळना. आनी ह्याच पासत सांगातान जेन्ना आमी आमचे कुटुंबाचे प्रश्न सुटावे करूंक येता तेन्ना कुटुंबाचे प्रश्न सुटावे जातात. घोव बायले मदें जायते वेगळोचार जाता वेगवेगळे वस्तूक लागून, पूण हांवें तर ह्या एकवटान सांगातान येवन हो प्रश्न सुटावो करूंक येना जाल्यार कुटुंब एकठांय येवचो ना, कुटुंब दोशीच उरतलो. ह्याच पासत म्हजें मन, म्हजी ल्हानविकाय देवा मुखार घालून सांगातान येवन वेगळोचार पयस करची गरज आसा. आनी ह्याच पासत जेन्ना मारिया आनी जुजे सांगातान येतात तेन्ना जेजूक ती सोदूंक पावतात. आनी एक वस्त बाबा भयणांनो हांगासर आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जेन्ना भुरगो जेजू सांडला म्हणून गमता तेन्ना आवय बापूय खेरीत भाशेन चिंततात, घडये तो आपणाच्या इश्टा बरोबर आसतलो आनी ह्याच पासत ती तितली हें जायना, वयर सकयल जायना त्या वेळार आपणा इश्टा बरोबर आसतलो म्हूण समजतात. बाबा भयणांनो, आयज आवय बापाय गरजेचें तें म्हटल्यार आपणाच्या भुरग्यांचेर ट्रस्ट करूंक. जायते पावटी वी डू नॉट ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, भुरग्यांचेर तो ट्रस्ट करतलो जाल्यार हांवें आनी तुवें दर एकल्या आवय बापायन खेरीत भाशेन गरज आसा ह्या भुरग्यांक आपणाची खेरीत तत्व मुल्यांनी वाड करूंक. तांकां खबर आसलेली दे वर ट्रस्टिंग जीजस बिकॉज दे न्यू तो आनी खंय आसचो ना म्हणून, वायट दोशीर आसचो ना म्हणून ती जाणा आसलोली. आनी ह्याच पासत ती तितलो हुस्को काडिनात. पूण जेन्ना परत सोदूंक वेता थंयसर मेळना म्हणून जाता तेन्ना तांचो हुस्को वाडटा. बाबा भयणांनो, गरज आसा आयज आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांच्या हातान जायत्यो वस्तू खेरीत भाशेन आमी ट्रस्ट करून तांकां तांच्याच पांयार उबी रावंक तांकां खेरीत कुरपा दिवंक. आनी हें तर करूंक पावना जाल्यार आमी तांकां आमचेरूच डिपेंडंट जावंक उरता. आनी ह्याच पासत गरज आसा आयज भुरग्यांक थोडेशें फ्रिडम दिवंक आनी तें फ्रिडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिकोवंक गरज आसा. नाजाल्यार जायते पावटी घडये आमी आमच्या भुरग्यांक टू मच ट्रस्ट केलो आनी फाल्यां आमी रडटले. बाबा भयणांनो, ह्याच पासत आवय बापायन कुटुंबाचो एकवट सांबाळटले जाल्यार भुरग्यांकूय हें थोडेशें फ्रिडम तांच्या हातान घालूंक जाय आनी तांकां तांचेर ट्रस्ट दवरूंक जाय. दुसरे सुवातेर बाबा भयणांनो, हांगासर जेन्ना हे भुरगो जेजू मेळना तांचे बरोबर सोदता आनी शेवटाक ती देव मंदिरान व्हेतात. जे आवय बापूय भुरग्यांक ज्या तत्वा मुल्यांनी वाडयल्यान ती जाणान आपणाचे भुरग्यांक खंय आसतलें तें. आनी ह्याच पासत जेजूक ती सोदूंक भियेनात, ती सोदूंक डिरेक्टली वेतात. पयलीं ती वेतात आपणाच्या इश्टा बरोबर, सोयऱ्या दायऱ्या बरोबर, कित्याक जेजू एका फामिलीचो मनीस म्हणून ती जाणान हें दाखयता जेजूचें फामिलीपण. आनी दुसरे सुवातेर ती जाणात जेजू देवाच्या मोगाचो म्हणून, देवाच्या एकवटान आसलोलो म्हणून ह्याच पासत ती देव मंदिरान वेतात, कित्याक ती जाणा खंय आसतलो म्हणून आनी थंयसर तो तांकां मेळटा. बाबा भयणांनो, आयज आमी आमच्या भुरग्यांक जायते कडेन सोदता, कित्याक एज पेरंट्स आमी घडये तांकां खरें मार्गदर्शन दिवंक विसरल्या. आयज घडये आवय बापूय कशी आमी तांकां जायत्यो वस्तू दिल्यात, पूण खेरीत भाशेन देवाचें तें आमी तांकां शिकोवंक फाटीं उरल्या. आयज घडये आमी तांकां डान्स क्लासीक घेवन गेल्या, आयज घडये आमी तांकां ट्युशनाक घेवन गेल्या, आयज घडये आमी तांकां बरें बॉक्सिंग शिकोवंक घेवन गेल्या, पूण आयज आमी तांकां
देव मंदिरान हाताक घेवन येयला काय, तांकां देवाचें कितें तरी शिकयलां काय, तांकां दोतोवन आमी शिकयल्या काय, सगळें आमी कोत्ता, पूण देवाचें तें आमी दिवंक विसरता. आनी ह्याच पासत आयज जर आमचे कुटुंब दोशी जातात, आयज घोडी आमच्या कुटुंबात जाय तो वेगळोच येता, कित्याक कुटुंबान पवित्रपण ना, एकठांय मागणें ना. आनी ह्याच पासत आयचे ह्यो विशय आनी आयचे वाचप आयज आमकां शिकयता. भाग्योन जुजे आनी सायबीण माय भाशेन आमच्या भुरग्यांक देवाशी एकवटान हाडूंक आनी एकठांय एकचारान जिवंक. बाबा भयणानू, मुखार आमी वचुया. मुखार त्यो गेल्यो जाल्यार भुरगो जेजू आमकां मेळटा. भुरगो जेजू थंयसर सायबीण माय ताका म्हणटा, अशें तुवें आमकां कित्याक केलें? आनी भुरगो जेजू म्हणटा, तुमकां खबर नासली, तुमी म्हाका कित्याक सोदतात? हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसतलो म्हूण तुमकां खबर नासली? बाबा भयणानू, जायते फावटी हो जाबाब न्हू जेजूचो आमकां दिसता इट इज अगेन्स्ट द पेरंट्स. म्हणजे आवय बापा आड उडयला जेजू, रेस्पेद ना आवय बापायक दिवपाक, अशें आमकां दिसता. पूण अशें न्हय, अशें न्हय. अशें तर आसलोलें जाल्यार पवित्र पुस्तकान मुखारली वळ आमकां सांगता. आनी तो भुरगो जेजू तांचे बरोबर गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. म्हणजे हो जेजू खालतो आसलोलो, अशें न्हय. अशें तर आसलोलें जाल्यार बाबा भयणानू, जेजूचो जाबाब खेरीत भाशेन एक वेगळोच जाबाब, की तो दाखयता आपूण देवाच्या एकवटान आसा म्हणून. अँड दॅट इज द ग्रेटस्ट जॉय एनी पेरंट वूल हॅव. आपूण बापाच्या घरा आसलोलो म्हणटा, आपूण बापाच्या घरा आसतलो ही तुमकां खबर ना? बाबा भयणानू, खंयच्या आवय बापायक ही खुशालकाय मेळची ना काय, जो आपणाचो भुरगो देव मंदिरांत आसा, जो आमचो आपणाचो भुरगो देवा भोंवतणी आसा, देवा भोंवतणी वावुरता. आनी ह्याच पासत हो जेजूचो जबाब डिसरिस्पेक्टफूल न्हू, बट विथ रिस्पेक्ट. आयज आमच्या कुटुंबांत आमी भितर सरून पळोवया. आयज आमची आवय बापूय आसात, आयज भुरगीं कशीं आमी तांकां मान रेस्पेद दिता काय? आयज जायतेच कुटुंबान आवय बापायक मान रेस्पेद ना. जायते फावटी आमी तांकां फोट पासून मारून उडयता. जायते फावटी आमी तांकां कसलीं कसलीं उतरां वापरून तांकां तांचो मान आब्रू सोकला उडयता. आमच्या आवय बापान जायतेच आमचे त्याग सॅक्रिफायस केल्यात ते आमी विसरता. आनी ह्याच पासत गरज आसा एक कुटुंब तर आमी सांगातान एकवटान जेतल्यो जाल्यार तांकां मानान रेस्पेतान लेखूंक. जी आवय बापायक मान रेस्पेद दितात ती देवाची खरी भुरगीं. कित्याक देवा फाटल्यान आवय बापूय आमची जबाबदारी घेतात. आनी जेन्ना आमी तांकां दुखयता आमी देवाक दुखयता, कित्याक देवान तांकां आमची जबाबदारी घातल्या. तर प्रितीच्या बाबा भयणानू, ह्या मिसा बेटेन आमी वांटो घेताना आमचे दर एकल्याचे कुटुंब भावार्थान, एकचारान आनी पवित्रपणान वाडूंक ह्या मिसा बेटेन त्याच देवाची कृपा आनी मजत मागुया. हेंच करूंक भाग्योन जुजेक आनी सायबीण मायक फुडें घालून देवा लागीं विनंती करुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या फिरगोजींतल्या कुटुंबा थंय मोगाचें आनी भावार्थाचें नातें सांबाळूंक आनी अशें दर एक कुटुंब पवित्रपणान आनी एकचारान जिवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कोविड-19 हे पिडेन सांपडलेल्या कुटुंबाचे हाल उपद्रे समजून घेवन भलायके केंद्रांतल्यान फावो त्यो येवजण्यो चालीक लावूंक आनी कुटुंबीक जिवीक सांबाळूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आवय बापायक मानान लेखूंक
घोव बायलेन एकामेकाक समजूंक, भुरग्यांक देवा पेल्याच्या मोगान वयर काडूंक वावरूंक, अशें एकचाराच्या आनी पवित्र कुटुंब कशें जिवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हें मागणें करता तुका. बापा मोगाळा, ह्यो सबार गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमचे कुटुंब एकचाराचे आनी पवित्रपणान वाडलेले जावंक दर एका कुटुंबाक तुज्या हातान घालता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन गावया C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळसां दवरता, सुखानी सोराम केले जेसू तुका पेटयता, सुखानी तू सोराम गेले जेसू तुका पेटयता, उदकाच्या थेंब्या फुरी आमकां तुज्या गेरोता, खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मोच्या तारोणा, खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मोच्या तारोणा. म्हज्या भावा भयणीनू, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, बागयोन आंकवार मायेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रोगोत तुका ओपून आमच्या सुमयान कुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदानाच बागयोन मारयेक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समर्पितांव. आनी जेजूच्या मनशा सैंबाचो आदार आमच्या अशोक सैंबान निरोंतरी मेळूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक तांय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसण इमेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवार येसूर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा शमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या साबार भावा भयणीची खेरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेन जायती भावा भयणां सोंपून गेल्यात. खेरीत भाशेन फादर जेसन आमच्या भावाची तूं दया कर म्हूण आमी मागताव. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या खेरीत भाशेन हे मिसा बेटेन वांटो घेतल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्म दिता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान ते साबार बोग बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आसिसीचो फ्रांसीस भोक्तीवोन काल्लो आक्वितिसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमचे बापा, हे मागणें म्हणटाना आमचो कुटुंब एकवटाचो आनी पवित्रपणाचो जावंक ह्याच मागण्यांतल्यान त्याच बापाची मजत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दितांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती आमी वाटुया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमच्या कुटुंबाक एकवटाचे गाठीन सांबाळटा तो. ह्या सोम्याक आमच्या काळजांशूंक आमी आशेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शोंक वेताना गायन गावया. B12. Kushal mona kalsa bokti Korea boson Korea chevo Kushal mona kalsa bokti Korea boson Korea chevo Ye tu Jesu amche model Zamka utorjive Samolidan din hasneche Otmiakche von gotaeche Ekon tuce amche orpo Papak pavoy amchi busor Kushal mona karsam bukti Korea boson Korea chevo Kushal mona karsam bukti Korea boson Korea chevo मारयेचें तुस्तगीन प्रोतिगान सर्वेस्परान आपले ल्हानवेक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली देखून सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. आमी गायन गावया W16.
Mosot mosorves porak wakanta Molja tarka deva sove murgota Mosot mosorves porak wakanta Molja tarka deva sove murgota Tane lanvikचा कुर्णीचेर दिसताली सगळ्यो पिणका म्हाका बागी मोठल्यो सोरबोलिस्टान म्हाका केली ओचापा पवित्रचित सोदा उरची ताचे नांव आपली भक्ती करतल्या थाय आमचो देव पिणके पिणकेन काकू तो दाखयता आपलो बोलिश्ठा तुबारून सोर्बेस्पोर काळसा मोनान गुरदुरतोल्याक धांवडायता पोदवेदाराक सोदरा वयले शेवटिता ल्हानविकाक तो माये मोगान वयर काडटा उकेलोल्यांक दोस करता देण्यांनी क्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता उगडास करून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगिता अब्राहमाक आनी ताच्या दुपुता दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा मोहिमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदि आता आनी सदां सदांकाळ मोहिमा बापाक आनी पुताक आत्म्या आदि आता आनी सदां सदांकाळ प्रतिगान सर्वेस्परान आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली देखून सगळ्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागिवन आकवार मारेक जल्मलोलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी स्वत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां तीर कर आनी ह्या संवसारान ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो घेवंक सर्गीचे मोहिमेन ताच्या संगाता सासणाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणांनो, देव बरें करूं म्हणटा. आयचे नोवेन भेटयल्ल्या कॉन्फ्रारियाच्या दर एका वांगड्या पासत तांकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर तांच्या वावराचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. केरीत म्हजे दिनवास आमचो साकेस्तांव डेवीड जायतो वावुरता. तेच बरोबर म्हजे दिनवास ह्या टिमीक गोंयान आसलो ब्रदर टायसन आनी एशली आनी आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दिता इमॅन्युएल, रोलन आनी एमोस. तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां आमची परब. आदले भाशेन आमी सांगातान एकवटान फिरगोज्योन येवन दोबाज्यान ही परब करताल्यो. ह्या वर्सा ही संदी आमकां ना. देवा लागीं मागुया. केरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसा अदीक आनी अदीक आमी मागण्यांत वेळ सारुया आनी त्याच बरोबर हे पिडे आड झुजूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. गोडटा तांकां आदार दिवंक पावुया. आनी एके भाशेन कांदे सायबीण जावन आसा उजवाडाची सायबीण. देवाचो उजवाड, आपणाच्या पुताचो उजवाड ती संवसाराक दिवंक वावुरली. तिचेच मोजतीन आमी मागुया. जो काळोख आयिल्लो आसा ह्या संवसाराचेर ही कोविड-19 पिडेंतल्यान हो सगलो काळोख पयस जावंक आनी देवाचो उजवाड सगल्यांक पेकोवणे वरवीं फावो जावंक देवा लागीं केरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसा ह्याय दिसांनी आमी मागोत आयल्या. फाल्यांच्या दिसा केरीत भाशेन मागुया.
फाल्यां मिस आमकां लायव्ह स्ट्रीम मेवतले 9:30 वाजता सकाळीं 9:30 वाजता सकाळीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान कुटुंबान एकचार आनी पवित्रपण दाखोवंक आनी कुणावंक तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया T26 मारिया माय मोजी. Maria mai curpeci, cota versul mololi. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Maria mai curpeci, cota versul moleli. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Botu lobtu cenau, काळजात मोच्या वोमता. Ova vorti corsa, ciber moce kiloita, moca ce mai moce, tu ce venge dricta. Maria, 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 Maria moci mai. Maria, 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 Maria.